नमस्कार गोमंतक टी-शर्ट तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। शुक्रार जाल्लो घातवार 3 वेगवेगळ्या अपघातांनी तिगांक मरण। फोंडे अपघातात तरणाटो सोंपलो। वास्को शांतीनगर वाठारांत धक्कोदायक घडणूक। गोवान बायलेक जिती मारली। पोलिसांचे स्वता जालो सुवाधीन। देवी देवतांचेर आक्षेपार्ह विधानां करपी श्रेया धारगळाची धुडगूस चालूच। अस्थमा अटॅक आयला म्हणून दावो करीत म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत बोवाळ धाडली बांबोळे IPHP। लयराईच्या धोरणाआड आक्षेपार्ह विधान करपी श्रेया धारगळकाराचो जामीन अर्ज दिवचल न्यायालयान भायर आयलो। श्रेयाची कादय कायम। दोन 2014 उपरांत मये सरकारी जमनीत बांदिल्लीं घरां उडयतले मोडून। सरकारी जमनींचेर बेकायदेशीर बांदकामां खपोवन घेवचे नात। मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। आनी चोडणा पुला खातीर भूसंपादनाचो विशय रोखडेच करतले सुटावो। चुकून उरिल्ल्या कस्टोडियन मालमत्ते विशीं आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांक निवेदन। आतां खबरो विस्तारान। शुक्रारा फोंड्या फ्लायओव्हराचेर एके ड्यूक दुचाकीक भिरांकूळ स्वय अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकीन लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान कुंडयच्या श्रावण हरिनाय ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच। शुक्रारा अंत्रुज म्हालात 2 भिरांकूळ अपघात। पयलो अपघात फोंड्या फ्लायओव्हराचेर जालो। दुचाकी चलोवपी कुंडयचो श्रवण नायक ह्या तरणाट्याक भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो। हातूंत तांणी दुचाकीन नेटान डिवायडराक धपको दिलो। ताका लागून ताका जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार दुसरो भिरांकूळ अपघात पंचवाडी शिरोडा वाठारांत टँकर आनी कारी मदीं जालो। ह्या अपघातांत टँकरांत भितर बशिल्ल्या मोहम्मद नांवाच्या दादल्याक आगताक मरण आयलें। जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाल्यात। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा। ज्या पोलीस स्टेशनाच्या हातीत आज 2 अपघात जाले आनी 2 अपघातांत 2 फेडल जाले। एक पयलीं सद्याक उड्डाण पुलाचेर एक आमचो भुरगो आशिल्लो पुणेचो जो शशांक श्रावण हरी नायक हो भुरगो 19 वर्साचो, ताका मरण आयलें स्वय अपघातात। आनी दुसरो म्हापा जो एक्सिडेंट जाल्लो तो टँकर ट्रक आनी आर्टिका मदीं तितून तो टँकरीचो भितर तेंचो मॅनेजर आसलो तो मोहम्मद म्हणून ताका मरण आयलें, जाग्यार मरण आयलें। आनी दुसरो ड्रायव्हर जखमी आसा आनी अर्टिकान एक बायकुली जालेली तीवूय जखमी आसा। ती मडगांव आसा हॉस्पिटलांत उपचार घेता। आनी जो ड्रायव्हर आसलो ताका बांबोळे हांगा पाविल्ले आसा आनी तेवूय उपचार घेता। आतां जवळ जवळ सकाळीं जाल्लो अपघात तो आतां रस्तो क्लियर जाल्लो आसा। वाहतूक टोटली बंद आसली आनी आतां आमचो PI तुषार लोटलीकर तसो ट्राफीक सेलाचेर सगळे स्टाफ आसून तेंच्यांनी रस्तोय क्लियर केल्लो आसा। फायर ब्रिगेड हाडून रस्त्याची ऑयल पडयली ती ऑयल हांगा टोटली क्लियर केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे। शुक्रारा वास्को शांतीनगर वाठारांत घरकारान आपल्या घरकान्नीचेर आशिल्ल्या दुबावा वेल्यान खून केलो आनी स्वता पुलीस स्टेशनात वचून आपल्या गुन्यांवाची कबुली दिली। पळयात नेमकें प्रकरण कितें तें। गोंयांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। खास करून वास्को शहरांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी जाल्ली स्पश्ट वाड दिसून येता। 2 म्हयन्यां पयलीं वास्को खारीवाड्यार 2 पर्यटकांनी एके जाणटे बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ही घडणूक ताजी आसतनाच वास्को रावपी चालोबा केसरकर हांणी आपल्या घरकान्नीची हत्या करून स्वता पुलीस स्टेशनार वचून गुन्यांवाची कबुली दिली। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी कूट ताब्यात घेतली। ह्या प्रकरणाचो तपास वास्को पुलीस करतात। तरी आसतना ते पर्सना वयर गेलो। पयलीं हे पळय रगतान होळ पडलो आसा आनी पळय हात धरला ते पळय मिटींग पळय पडलेलो आसा रगतात। तुझे चेडूच हय म्हाजो चेडूं वैशाली तेंचे कितें आसले झगडी जाताली झगडी जाता। 3 वर्सां आमी हेची करतो आमी कोणा सांगून आसले
भिरातो आशिल्ली मीन आमी तर हांसो वचून निताल तेंक मारता म्हणटो केसा दोन मारतालो चेड्यान हाचो मारले तेणे चेड्याच मारला आपल्या आनी इतले केले तेणे इतले तरी आसतना आमी खूब सहन केले तरी आतां तेजी पंच येवन पयली पंच आनी भयणी येवन तेजी येवन मिटींग घेतली आनी पंचान भयणी जपात आमी घेता म्हण तेणी हे केले हां पळयता आमी घेता जाव घेता म्हण भयणी दोन भयणी आनी दोन पंच येयले. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम थिओजी. देवदेवतांचेर आक्षेपार्ह विधानाक लागून न्यायालयान कादेत आशिल्ली स्वताक समाज कार्यकर्ती म्हणपी श्रेया धारगळकाराची धुडगूस चालूच. आपल्याक अस्थमा अटॅक आयला म्हणून दावो करपी श्रेयाचो म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलांत बोवाळ. श्रेयाक बांबोळे IPHPन व्हेल्या. श्रेया धारगळकार फाटले कांय दीस गोंयांत गाजपी नांव. आपले कर्तुबांनी गोंयांत वादग्रस्त आशिल्ले श्रेयान कांय दीस फाटीं आपल्या फेसबूक लायव्हात शांतादुर्गा कुंकळकारीन आनी लयराई धोणाचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्लीं. उपरांत जागृत कुंकळकारांनी श्रेयाक पुलिसांक अटक करपाक लायिल्ली. थंय तिका सशर्त जामीन मेळ्ळे उपरांत दिवचले लोकांनी बोवाळ घालो आनी श्रेयाक परतून अटक जाली. सद्याक श्रेया 4 जून मेरेन न्यायालयीन बंदखणीन आसा. मजगतीं बिरेस्तारा जामिना खातीर गेल्ल्या श्रेयाक कोर्टान जामीन न्हयकारिल्लो. शुक्रारा न्यायालयीन बंदखणीन आशिल्ल्या श्रेयाक म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलांत हाडिल्ले कडेन मिडियाक पळोवन तांणी धुडगूस घातली. स्वताक अस्थमा अटॅक आयला म्हूण सांगपी श्रेया अर्ध डझन बायलां पुलिसांक आटपान आशिल्ली. डॉक्टर इज सेइंग तुमच्या गॅरंटीचेर व्हरा. एक मिनिट तुमच्या गॅरंटीचेर व्हरा कितें आनी आय एम जर कितें चूक केला न्हू लय देवाची होमगार्डार हांव 20 मिनटां उबें रावता. श्रेया तुका अरेस्ट केला तेचेर आनी कितें म्हणून मागीर आतां कित्याक काडला तुका सकाळी रातभरी कोण आसना ड्युटीचेर कोण ड्युटी करायला आजिलोंतल्यान भायर येतना श्रेयाची नौटंकी चालू. पुलीस स्टेशनात खंय जिवाक धोको आसा. जेवणात कितें घालतात म्हूण श्रेयाची वाचाळगिरी. माझ्या जिवाक पुलीस स्टेशनात घात आसा जेवणान कितें घालून दितात म्हाका. मजगती गोंयांतली शांतिकाय इबाडपी आनी प्रसिद्धी खातीर खंयच्याय थराक वचपी श्रेया सारकिल्ल्या बायलेक तडीपार करपाची मागणी चालूच आसा. श्रेया धारगळकार सारकिल्या बायलेचो सगळे कडेन निशेध जावपाक जाय. तो ताका खंय हांगा जगणे हे दिवपाक जाय. हे श्रेया धारगळकर आमच्या देवांचेर आमच्या धोणांचेर कमेंट करून हे खंय तरी आमच्या गोंयांतली जी पीस आहा पळय ती डिस्टर्ब करता आनी क्लियरली फक्त पब्लिसिटी खातीर गोंयभर हे असले इश्यू घेता ते आनी गोंयान जे थंड आसा आनी पिसफुली जगता पळय ते डिस्टर्ब करता. तर असले हेका सगळे कडेन कंप्लेनी जाल्या. म्हापशानू आमच्या एक कंप्लेन लॉज जाता तेच्या बाबतींत आनी अकॉर्डिंगली सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी ते कलेक्टराक प्रोड्यूस करून हेका तडीपार करपा खातीर ही एक्शन जावपाक जाय. हे तडीपार हे जावपाक जाय. गोंय असले हे कॅरेक्टर जे आहा पळय ते गोंया खातीर घातक आसा. हे जी आमची पीस आनी हार्मोनी आहा पळय ते डिस्टर्ब करतले जाल्यार तेंकां तेजो सगळ्या तरांचो निशेध जावपाक जाय आनी तडीपार हे जावपाक जाय. श्री लयराई देवीच्या 2 भक्तगणांचो अवमान करपी श्रेया धारगळकार हिचो जामीन अर्ज दिवचलच्या न्यायालयान भायर मारलो. श्रेया हिणें दिवचलच्या न्यायालयात दाखल केल्ल्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा दिवचलच्या B कोर्टात सुनावणी जाली. शिरगांवच्या श्री लयराई देवीच्या 2 भक्तगणांविशीं अवमानकारक वक्तव्य केल्ल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन फाटल्या बुधवारा श्रेयाक अटक करून तिका 4 जून मेरेन ज्युडिशियल कस्टडीन दवरल्या. उपरांत हाच्या आड श्रेयान जामिना खातीर न्यायालयान धाव घेतिल्ली. आयज दिवचलच्या B कोर्टान हाचेर सुनावणी जाली. 2 भक्तगणां वतीन आदोगाद पुष्पराज नावेलकर हांणी युक्तिवाद केलो. सरकारी वकिलांनूय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपस्थित करून जामिनाक विरोध केलो. आमचे आर्ग्युमेंट जालें हांगासर जेएमसी कडेन आमी आमचे कडल्यान आनी सरकारी जे वकील आसा तेंचे कडल्यान स्ट्रॉंगली आनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन जालें एज फार एज बेल ग्रांट करप खातीर. तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट केलें सरकारी वकिलान की हांगासर सद्या हेची कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागलो आसा तो अजून चुकूना. सो तो एक इश्यू आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमी इश्यू रेज केलो की जो विटनस आहा आनी तेच्या बरोबर तो विटनसूय अजून आयडेंटिफाय जावंक ना कोणतो. तो आयडेंटिफाय करता तेन्ना पॉसिबिलिटीज की हे जे अक्यूज आसा पळय ते बाकीचे विटनस तेच्या बरोबर आनी कोण आशिल्ले को एक्चुअली तांकां थ्रेटन धमकीत हे करतले भायर येतले. दुसरें म्हणजे मॉब सायकोलॉजी असल्या कारणान कितें इश्यू जातलो ते भायर येतले सगळे लोक कितें फाटल्यान वतले तो इश्यू आशिल्लो. हे 2 इश्यू त्या भायर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की ताजी मॅरेज सर्टिफिकेट जी आसा मॅरेज सर्टिफिकेट नांव वेगळें आहा ताचें आनी ताजी मागीर लग्न जालें तें धारगळकरा कडेन स्वप्नील धारगळकर तें लग्न जावन तेजो डिवोर्स जाला.
डिवोर्स 2021 जाला. त्या डिवोर्साचेर तेची कन्सेंट टर्म्सान तो डिवोर्स तेंच्यांनी डिजॉल्व मॅरेज डिजॉल्व केला डिवोर्सान त्या पिटिशनान. आनी ताजेर कंडिशन आहा तेंचे कंडिशनान घातला बरयलां कितें की हें जें श्रेया धारगळकर हें नांव आसा पळय तें नांव फक्त तें कॅन्सलेशन करपाचें आसलें पळय सर्टिफिकेट जे डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट तितल्या पुरते यूज करतले. ताका 6 म्हयने टायम तांचेर बरयला. एट द मोस्ट ते जेन्ना तेंची मॅरेज डिजॉल्व जाल्या ऑर्डर जाल्या पासून दिसाक तेन्नाच्यान 6 म्हयने पासून ते नांव यूज करूं शकता. ताजे नंतर ते नांव यूज करचें ना. कित्याक ऑलरेडी ती मॅरेज तेंची डिजॉल्व जाली म्हणून. आनी ताणें हांगासर जी कंप्लेंट फायल की एप्लिकेशन फायल केलां बेलीचें पळय तें श्रेया धारगळकर म्हणून केलां. आनी लिगली ताका ते रायट कांयच ना. आनी दुसरें आमी ताजो एक पोस्ट केलो हाचेर सोशल मिडियाचेर. त्या पोस्टान ताणें कितें सांगलेलें की हो आपलो कोण तरी परेरा म्हणून आसा तो ताजो घोव म्हणून कॅथलीक. आनी तेणी पुलिशेन कंप्लेंट केल्ली की दोगांकूय असॉल्ट केला म्हापसा पुलिशेन. आनी ते सोशल मिडियाचेर तेणी कंप्लेंट दाखयली. ते आमी जजाचें निदर्शन हाडलें की बाबा हें जी बायल आसा पळय ती ऑलरेडी मॅरीड लग्न जालें आनी तो परेरा म्हणून ताजो घोव म्हणून तें दाखोवन दिलें. तें दाखयल्या कारणान आनी आमी जजमेंट कोर्टाक कितें केलें कोर्टाक सांगलें जेन्ना जे पळय रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता कोर्टाक आनी ते कोर्टाचो गैरफायदो घेता कितें हे बायलेन ते श्रेया धारगळकर नांव यूज करूं शकना तरी श्रेया हें नांव यूज केलां आनी फॉल्स एप्लिकेशन ताणें घातलां थंय. कित्याक तिका आपलें पयलींचें नांव पाठिमात दुसरें नांव कितें तें लावंक मेळटा पण हें श्रेया धारगळकर लावंक मेळना. ती आमी ऑर्डर आसा कोर्टाची पळय ती मॅरेज डिजॉल्व जाल्या ती प्रोड्यूस केली कोर्टाक आनी हे बाकीचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली मॅरेज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली आनी कोर्टाक दाखोवन दिलें की हें जें बायल आसा हांगासर श्रेया म्हणजे श्रेया एक्चुली न्हय ते श्रेया आशिल्लें तें लग्न जाल्लें तेन्ना धारगळकरा कडेन 6 म्हयन्यान जेन्ना डिजॉल्यूशन जालें सोंपलें. सो ताका कोर्टाक सांगलें हें सांगलें आमी सपोज ताका जर ऑर्डर पास करून ताच्या नांवान जर दिली श्रेया म्हणून तर सायन थंय मारतलो कोण कित्याक ते श्रेया म्हणून सायन मारूं शकना. तर कोण थंय सायन मारतलो आपूण बेल घेतलें म्हणटलो म्हणूंक शकना न्ही. सो ताका आमी जजमेंट दिलें कोर्टाक ते जजमेंटारूच अशें आशिल्लें बरयल्लें की असो कोण कोर्टाक फोटोंची कोण ऑर्डरी घेता पळय ताका ऑर्डर ते बेल कॅन्सल जावपाक जाय कोण एंटायटल ना. समजा कोणी मिसरिप्रेझेंट केला किंवा कोर्टाक कोणी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिवन समज कोर्टाची बेल घेतल्या आनी ती कॅन्सल जावपाक जाय आनी ती कॅन्सल जातना ताका फूल फ्री रायट आसा की दुसरें फ्रेश घालपाक तेजेर ऑब्जेक्शन कांय ना. पण हें जें कॅन्सल जालें कोर्टान आमकां दिसता की कोर्टान रायटफुली आनी एकदम सारकें की कोर्टान रायटफुली सगळे फॅक्ट्स कन्सिडर करून तेजी बेल रिजेक्ट केली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 2014 उपरांत मया सरकारी जमनीचेर बांदिल्लीं सगळीं बांदकामां मोडून उडयतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. सरकाराची जमनी कोण विकता जाल्यार तांकां ओगी रावचे ना. सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम करीत जाल्यार ते खपोवन घेवचे ना. मया वाठारांत जमनी विकत घेवप्यांनी सादूर चवकशी करून जागे विकत घेवचे म्हणून मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी. एक चोडणा ब्रीज दुसरो UAQ प्रॉपर्टी. चोडणा ब्रिजाच्या संदर्भांतल्यान ते लँड एक्विजिशन हो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक करपाक लायला. थोडेशे जाण जे लँड ओनर बीन मेळना तोय प्रोसेस जाता. तेजेर संदीप जॅकीस बीन नोडल ऑफिसर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तेज्या अंडर टीम काडल्या ते एवरी 15 days फॉलोअप करतले आनी आमी चोडणा ब्रिज हो फास्ट ट्रॅक करता. दुसरो इश्यू आशिल्लो UAQ प्रॉपर्टी. आमी 812 केसींतल्यो जवळपास 700 केसीस क्लियर जाल्यो. उरता उरले ते डॉक्युमेंट ना आनी ह्या विशया खातीर तितले उरले दे आर ऑल्सो सॅटिस्फायड विथ दॅट. तांकां कितें आसत जाल्यार केस वायज रिप्रेझेंटेशन करता. उरता उरला तेंचो एग्रीकल्चर लँडच्या बद्दल 6 डॉक्युमेंट लागतले ते तेंच्यांनी हांगा ताका हांगा तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलां तेंच्यांनी. लेट अस सी भितरले गव्हर्मेंट डिसिजन कितें जाता तेंचे हांवें सगळे फायली रायल्या उपरांत गव्हर्मेंट डिसिजन घेता म्हणटा. ताज्या उपरांतूच डिसिजन घेतलो. आयच्या घडी आयज डिसिजन जावंक ना बट लोकांक कन्सिडर करून पॉझिटिव्ह कितें आहा तें डिसिजन घेतलें. बट एक गजाल हांव परत रिपीट करता 2014 उपरांतची थंय जी कन्स्ट्रक्शनां आयल्या ती सरकार मोडटलें म्हणजे मोडटलें. सरकाराच्या जागेन आतां जे कोण जमीन विकता तांकां सरकार वगीर रावचें ना. आमच्या कडेन ज्यो केसीस रजिस्टर्ड जाला आनी कोणी मयान प्रॉपर्टी घेता आसतना UAQ प्रॉपर्टी जर म्हणून आसत जाल्यार कोणा कडल्यानूच विकती घेवची न्हू. तेंची घरां 100% मोडटलीं. मागीर सांगतलीं आपल्याक हेणी विकती दिल्ली तेणी विकती दिल्ली म्हणून 100% मोडटले. घरां बांदली सुद्दां जाल्यार मोडटले कारण तेका सरकारची प्रॉपर्टी आयज थंयसर दोग जाण दलाल म्हणजे सरकाराची जमीन आपूण प्लॉट भरून विकपाक लागल्या. तेंच्यांनी विकपाची बंद करतले लोकांनी घेवचेली बंद करतले. चोडणा पुला खातीर भूसंपादनाचो विशय रोखडेच सुटावो करतले. तशेंच कस्टोडियन मालमत्ता संदर्भात 2014च्या पयलीं कोणाची कागदपत्रां चुकून उरल्या आसत जाल्यार तांकांय मालकी हक्क मेळोवन दिवपाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांक निवेदन पत्र भेटयल्ल्याचें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. डिसेंबर म्हयन्या मेरेन रो फेरी सेवा सुरू करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. महत्वाच्यो बैठकी आसल्या ऑनरेबल CM कडेन. एक म्हणजे साल्वादोर द मुंदो चोडळ ह्या ब्रिजाचेर आनी दुसरी बैठक आसली ती आमची स्थलांतरीत मालमत्ते विशयीचो मयांतलो जो विशय आहा त्या संदर्भात दुसरी मिटींग जाली. पयले मिटिंगेचो सारांश असो आहा की जे लँड एक्विजिशन आमकां करपाक थोड्यो डिफिकल्टी येयल्ल्यो आसा त्या लँड एक्विजिशन कशें करचें
हेजेर एक आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या अंडर द लिडरशीप ऑफ संदीप जॅकीस जे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी आहा त्यांच्या वांगडा एक 5 मेंबर कमिटी स्थापन केल्ली आसा. आमकां म्हणजे जे टेंडरींग प्रोसेस आसा तो करपाक आमकां सुविस्कर जातलें. म्हाका दिसता 3 म्हयन्याच्या पिरियडान हे लँड एक्विजिशनाचो प्रोसेस आसा तो मे बी कंप्लीट जावपाक शकता. मिटिंगेन ऑनरेबल CMान ही मिटींग चेंज केल्ली. एक्शन ऑफ प्रोप्रायटरशीप आनी ग्रँट ऑफ लँड एक्ट 2014 हो जो एक्ट जाल्लो आसा त्या संदर्भात आमच्या घरांची जी आमकां घर मालकीची हक्क मेळपाक जाय ती मालकी हक्क मेळत आसा. आनी ज्यो केसीचो रिव्यू घेतला CMान ऑनरेबल CMान सांगलें की ज्यो केसी पेंडींग आसा आनी आमी एक तांकां मेमोरंडम दिला म्हणजे जे वटेनसून एक मेमोरंडम दिला की आनी एकदां एक विंडो ओपन करचो म्हणजे 2014 पयलींचे जितले जे घरां आसा तेंच्यांनी चुकोवन कोणाचे तर एप्लिकेशनां उरल्या घालपाची ती घालपाक एक सरकारा कडेन विनंती केला की आमी विंडो ओपन करचो. दुसरो जे मेमोरंडम आमी घातलेलें आहा की जे एग्रीकल्चर लँड जी आसा तेका सुद्दां सरकारान 6 डॉक्युमेंट मागल्या पण हे 6 डॉक्युमेंटाचे जे एमेंडमेंट करपाक जाय आनी एमेंडमेंट करून एका डॉक्युमेंटाचेर आमकां जे सनद मेळपाक जाय हे आमी डिमांड केल्लें आसा. मेट्रो फेरयेक लागून आमचे जे एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हणजे जे पार्टीक आमी जे हे टेंडर दिल्लें आसा ताका फक्त पयशे दिवपाचें हें काम जें आसा तें उरलेलें आसा. कोर्ट जसो लिफ्ट जालो काय त्या जी संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका ते पयशे दिले वयतले आनी म्हाका दिसता बाय डिसेंबर पर्यंत आमकां ह्यो फेरी तो बांदून आमकां दिवंक जाय. मडगांवात चालू आशिल्ले फेस्ताची फेरी आनीक 2 दीस वाडोवन दिवची अशी मागणी धरीत फेरयेच्या स्टॉल मालकांनी शुक्रारा मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांची भेट घेतली. मात हायकोर्टाचो आदेश आशिल्ल्यान आनीक फेरयेचे दीस वाडोवंक शकनात म्हणून मडगांव नगरपालिकेचें म्हणणें. 7 दीस कितें आज कितें फाल्यां शेनवारा काबार जाता ती 10 दीस एक दीस आमकां एक्स्ट्रा आयतार म्हणटा तो फेस्ताचो मेन अशें म्हणटा एक वाडोवन हांव तांकां सांगलें फेस्ताच्या बाबतींत हे फाटीं चेअरपर्सनाक कांयच खबर ना. फेस्त कशे भशेन ऑर्गनायज केलां कितें केलां कोण केलां आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ एनीथींग रिगार्डींग फेस्त कित्याक म्हाका कोणें कांय सांगूंकूय ना फेस्ताच्या बद्दल. लास्ट 2 टायम हांवें फेस्ता सगळें अरेंजमेंट हांवें केल्लो अर्ली. दीस टायम नोबडी हॅज इन्फॉर्म मी आनीक कशें सिस्टम केल्या कितें केल्या ती म्हाका कांयच खबर ना म्हणजे हांव तांकां सांगलें तुमी वचून चीफ ऑफिसराक मेळा. चीफ ऑफिसरान केला चीफ ऑफिसराक मेळा चीफ ऑफिसरान कितें सांगलें म्हाका खबर ना. हांवें तांकां सांगलें आमकां पळय आमी कोर्टान लास्ट टायम कोण तरी कोर्टान गेले न्ही जे कोर्टाचे कितें डायरेक्शन आसा ती ऑनरेबल हायकोर्टान जे कितें डायरेक्शन जालां वी आर गोईंग एज पर द ऑनरेबल हायकोर्ट. आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंक शकना न्ही कोर्टाच्या डायरेक्शना भायर आमी वचूंक शकना. सो हांव तांकां तें सांगलां तुमी कितें आसता जावन चीफ ऑफिसराक मेळा तांचे चीफ ऑफिसराक मेळपाक रिक्वेस्ट घेवन आयिल्ले की तांकां मातशें फेरयेचे हें आसता तें वाडोवन दिवचें. तांकां बरें करून समजायलें की तातूंत हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा आनी त्या प्रमाणे तातूंत तो टेन्युअर कितलो आसा तो फेस्ता तो फिक्स केल्लो आसा. हांव तातूंत कांय करूंक शकना कित्याक जर तर हांवें अगेन्स्ट दॅट ऑर्डर कितें जर कागाळ केलें जाल्यार इट वील बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तांकां समजलें ना ते फक्त पावस पडलो तांकां मातसो 2-3 दीस पावस पडलो तांकां धंदो करपाक प्रॉब्लेम जालो आनी मातशें तांच्यो डिफिकल्टी घेवन हांगा येयल्लो. पण तांकां तुमी सांगला वाडोवन बी दिता अशें. स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर पणजे आल्तिनोच्यान भाटल्यान वचपी रस्तो बंद केला. फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें मात एके सायडींतल्यान दुचाकीची येरादारी कमी प्रमाणात चालू आशिल्ली. आतां हो रस्तो सामकोच बंद केल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाल्या. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजे आल्तिनच्यान भाटल्यान वचपी रस्तो फाटले कांय दिसां सावन बंद दवरिल्लो. तरीकूय रस्त्याच्या एके सायडींतल्यान दुचाकीची येरादारी कमी प्रमाणात चालूच आशिल्ली. आल्तिनच्यान भाटल्यान वचपी हो रस्तो चड करून ताळगांवच्या लोकां खातीर उपयोगाचो आसा. मात हो रस्तो बंद केल्ल्यान आतां ताळगांव वचपी लोकांचे चड हाल जाल्यात. हो रस्तो बंद केला हे खबर नाशिल्ल्यान लोकांक भोवताडो मारून परतून वचचें पडटा. लोकांचो वेळ पिड्ड्यार जाल्ल्या कारणान हांगच्यान प्रवास करपी लोक नाराजी उक्तावपाक लागल्यात. स्मार्ट सिटी खातीर पणजेचे चडशे रस्ते बंद आशिल्ल्यान लोकांची सामकीच गैरसोय जाल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर.
सेर्नावाटी वाठारांत एका हॉटेलांत बांदिल्ली बेकायदेशीर वणत मोडून उडोवपाचे आदेश गोंय दर्यादेग प्राधिकरणान दिल्या. दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान वणत उबारिल्ल्याची कागाळ कांय दिसां पयलीं कोलवा सिवीक फोरमाचे निमंत्रक जुडीथ आल्मेदा हांणी केल्ली. पावसा पयलीं संबंधितांनी ही वणत काडपाची म्हणून तांची मागणी आसा. Now in 2023, the GSBB was asked to inspect. They inspected and they gave their report, and the GCZMA had no option but to issue a demolition order. So now in 2024, they heard the matter finally and they issued a demolition order. Are you happy with the order? We unfortunately, in our submission before the GCZMA, we had clearly stated that environmental compensation due to this constant destruction of the beach, because they were bringing JCBs and they were literally lifting the soil, the sand from the beach and building each time, that was causing heavy damage to the beach. And we said that environmental compensation has to be imposed upon them. When passing the order, it is mentioned in the decision that environmental compensation has to be levied, but in the final order, they have not levied the environmental compensation. And so now we are going to demand that this environmental compensation be levied on the party. And this demolition has to take place before the monsoons, before there is more severe damage to the surrounding area. Otherwise, we will have no option but to approach the NGT. GCZMA हालीच दिल्ल्या एक आदेशाप्रमाणे बे वॉच हॉटेलात जे सेर्नावाती बे वॉच हॉटेल आसा ताका जी वॉल दिसता ती वॉल मोडपाक लायल्या. आनीक ही जर वॉल मोडना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान आपलो फोर्स घालून ही वॉल मोडपाची असो आदेश दिल्लो आसा. ह्या बाबतीत जुडीथ आल्मेदा जे कोलवा सिवीक फोरमाचे कन्व्हेनर आसा ताणें कंप्लेन केल्ली आनी हे 2020तल्यान ते मॅटर ताणें लावन दवरिल्लें. आतां जुडिथान म्हणलां की जे GCZMAन ऑर्डर दिल्या ती एकदम आपल्याक ताचेर सॅटिस्फॅक्शन ना, कारण मोडपाचें बरें आसा आनी मोडून जातकीर ताचें रिस्टोरेशन कोण करतलो. आनी ताणें जी डॅमेज केल्या जी म्हणजे डॅमेज केल्ली आसा सँड ड्युनाक ती ताची फायन कोण करतलो, कारण GCZMAन आपल्या ऑर्डरीक फायन इम्पोज केली ना हे ताजो आक्षेप आसा. आनी ताणें म्हणलां की हें मोडून रिस्टोरेशन करपाक जाय. आतां दुसरो प्रश्न आसा की आज मेयाची 24 तारीख आनी पावसा पयलीं हें मोडप जातलें काय ना. जायना जाल्यार हांगा जी सायडीची सँड्यून आसा ताका त्रास जावपाक शकता, ते परते डॅमेज जावपाक शकता अशें जुडिथाचें म्हणणें आसा. म्हणून ते खातीर सेर्नापतीचें नांव गौरव करूंक म्हाका नाका. केंद्र सरकारान ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या नेमांत खूब बदल केल्यात. आतां ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार RTO ऑफिसांत वचपाची गरज ना. 1 जुना सावन हे नवे नेम लागू जातले. पळयात पुराय बातमी. सरकाराच्या नव्या नेमाप्रमाण आता वाहन प्रशिक्षण संस्थे कडल्यान वाहन चालक परवानो घेवपाक मेळटलो. हे खातीर तुमकां कांय कागदपत्रां भरची पडटली. 1 जून सावन हो नेम लागू जातलो. हे खातीर तशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणे प्रमाण आता खंयच्याय वाहन प्रशिक्षण संस्थेचेर तुमी ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर परीक्षा दिवपाक शकतात. तशेंच ड्रायव्हिंगाचे प्रशिक्षणूय घेवपाक शकतात. मात खंयच्याय ड्रायव्हिंग शाळेंतल्यान तुमकां ड्रायव्हिंग परवानो मेळचो ना. सरकाराच्यो अटी पुराय करपी ड्रायव्हिंग स्कुलांकूच लोकांक वाहन चलोवपाक परवानो दिवपाक मेळटलो. ताका लागून सरकाराच्यो खंयच्यो अटी पाळच्यो पडटल्यो हे आयकात. द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज ह्या मिनिस्ट्रीन 1 जुनाच्यान काय बदल घडोवन हाडलेले आसा. ते बदल कितें हे हांव तुमच्या मुखार सांगतात. जाल्यार पयलो बदल जो आसा तो म्हटल्यार आतां ड्रायव्हिंग लायसन्स जे आसा ते तुमकां RTOन वचोन काडपाची गरज ना. म्हळ्यार कितें जाल्यार RTO ऑफिसान वचून तुमी ड्रायव्हिंग लायसन्स लायनीक उबे रावन ते फॉर्म भरून बी ते जे करतात ते फॉर्मेलिटी करपाची गरज ना. तेच तुमी आतां जे सर्टिफायड प्रायवेट ड्रायव्हिंग स्कूल्स आसात, ज्या भागांनी ड्रायव्हिंग स्कूल्स आसात जे सर्टिफायड आसात तेंच्या कडेन तुमी हे ड्रायव्हिंग लायसन्स काडू शकतात. ज्या कोणाचे ड्रायव्हिंग स्कूल आसा प्रायवेट ड्रायव्हिंग स्कूल त्याचे कडेन मिनिमम 1 एकरची जागा जाय. जर ते ड्रायव्हिंग स्कूल 2 व्हिलर शिकयता किंवा 2 व्हिलरांक लायसन्स दिता जाल्यार तेंच्या कडेन मिनिमम 1 एकरची जागा जाय, नाल्यार 2 एकरची जागा जाय जर ते 4 व्हिलरींग शिकयता. 4 व्हिलर जर शिकोवपाचो ड्रायव्हिंग स्कूल आसा तर तेंच्या कडेन 2 एकरची जागा ही जायच पडटली. अशें एक तांकां सुचोवणी आहा. त्याच भायर जी जागा आसा त्या जागेन तेंची फेसिलिटी जी आसा शिकोवपाक गाडी शिकोवपाक ती फेसिलिटी सारकी आसपाक जाय. जे सर्कल्स आसतले जे कितें नॉर्म्स जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान घालून दिला ते नॉर्म्स पाळून ते जे त्या जागेन तेंचे जे ड्रायव्हिंग स्कूल आसा
ते त्यांनी शिकोवपाक जाय आनी तेजे ट्रेनर्स जे आसा ते वेल क्वॉलिफायड जाय. ड्रायव्हिंग स्कूलचे ट्रेनर्स जे आसा ते मिनिमम 5 वर्सां तांकां तेंची एक्सपिरियन्स आसपाक जाय आनी ते वेल ट्रेंड आसपाक जाय. ही तेंची एक अट जावन आसा. जाल्यार हे जे तिनूय अटी ज्यो आसा त्यो ड्रायव्हिंग स्कुलाक लागता. ट्रेनिंग जेन्ना दिता, ड्रायव्हिंगची ट्रेनिंग दिता ते अवर्स जे आसता ते त्याची अवर्स वाडयल्लेले आसा ह्या न्यू रुलान. पयलीं जे आसले त्याच्या पेक्षा आतां जर लायट मोटर व्हेहिकल म्हणजे कार किंवा स्कूटर हांकां जर तुमी लायसन घेतले जाल्यार तुमकां मिनिमम 29 अवर्स म्हणजे 4 आठवड्यांची ट्रेनिंग घेवची पडटली. तर हेवी व्हेहिकलांचे जे लायसन्स असतात ते हेवी व्हेहिकलच्या लायसन्सा खातीर 38 अवर्साची ट्रेनिंग जाय. म्हटल्यार 6 आठवड्यांची ट्रेनिंग तुमकां घेवची पडटली. त्याच्या उपरांत तुमकां हेवी लायसन्स जे आसा म्हणजे ट्रक आसतले, बसीस आसतले हांचे हेवी लायसन्स तुमकां मेळपाची गॅरंटी आसा. चवथो एक नवीन बदल त्यांनी हितून केल्लो आसा ते म्हटल्यार जी पेनल्टी आसा ती मातशी स्ट्रिक्ट केल्लेली आसा. जे लायसन होल्डर्स आसा तांकां द पेनल्टी ऑफ ड्रायव्हिंग विदावट अ वॅलीड लायसन कॅन बी हाय एज ₹2000. म्हणजे जर वॅलीड ड्रायव्हिंग लायसन्स ना, चलोवपी आसा त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स एक्सपायर्ड जाला किंवा त्याच्याकडे वॅलीड लायसन्स ना जाल्यार 2000 पर्यंतची फायन तुमकां पडूंक शकता. आनी जर मायनर भुरगे ड्रायव्हिंग करतना गावले आनी तेंचे लायसन्स ना आनी जर तेंच्या कडून कितें अपघात घडटा किंवा चलयतना सुद्दां जर गावले जाल्यार तांकां तेंच्या पेरंट्सांक 25,000ची फायन ही पडू शकता आनी पेरंट्साचेर लिगल एक्शनूय घेतली वचूं शकता. हे जे 4 बदल जे आसा हे 4 बदल सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीन घेतलेले आसा आनी हे बदल 1 जुनाच्यान लागू जावपाचे आसा. अश्यो वेगवेगळ्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.